Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. 1963 सावन आज मेरेन मतदारांची गरज बदलता तशी वेचणूक सुविधा आणि प्रक्रिया एकसारखी बदलत आसा. एका तेंपावेले मतपत्रिकांचे मतदान आज ईव्हीएम आणि फुडें व्हीव्हीपॅटा मेरेन पावले. आपणे दिल्ले मत त्याच उमेदवाराक पावता हाची खात्री मतदारांक दिवपाची इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था. लोकशाहीच्या ह्या जागरांत वांटेकार जावंक मतदार मोठ्या संख्येन भायर सरचे म्हण वेचणूक आयोग दरेक फावट वेगवेगळे उपक्रम करता. 14 फेब्रुवारा सोमाराक वेचणुकेचो लोकोत्सव. प्रियोळा एका बुथार बियोलोन थळाव्यांक घेवन पोलिंग बुथाक माटोळेचें स्वरूप दिलां. प्रियोच्या कुळागरांनी जावपी फळां फुलांनी सजयल्लो ग्रीन पोलिंग बूथ मतदार राजाच्या येवकाराक तयार. ग्रीन बूथ करचो अशें म्हणून एक इलेक्शन कमिशनाचें एक हें आशिल्लें. ग्रीन बूथ करचो अशें आमी गांवांत जें कितें हांगा जें आमचें उत्पन्न आसा तें सगळें उत्पन्न वापरून हो आमी ग्रीन बूथ हांगा सेटअप केल्लो आसा. तशेंच आमकां हांगा आमचे जे गांवचे वोटर आहा ताणें आमकां सगळ्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा. आमकां हें करपाक 4-5 दीस लागले. सगळे बिल्लाची फळां हाड, जी कात्रे सुपाऱ्यांची पेणी हाड, बिमलां करमलां हें सगळें अरेंजमेंट करपाक अशें 4-5 दीस गेले आमकां. आतां बिल्लाची पानां आसा, बिल्लाची फळां आसा, कात्रे आसा, पोपाय आसा, केळीं आसा. अशें पळयता तशें हांगा पेणी करमलां नाल्ल पळय पणसुलां हें सगळें बारीक बारीक कितें आमच्या कुळागरांनी जावं दोंगरार आमचें कितें आसा तें आमी तशें हाडून हांगा डेकोरेशन केलां. ऊस आसा, भायर पावती लायल्या तशें. इको फ्रेंडली आमचें ग्रीन बूथ म्हणून आमी हें केलां. देखिए, गोवा को मैं पिछले 6 साल से देख रहा हूँ, तो यहाँ का मैंने देखा कि जीवन शैली है वो प्रकृति के साथ काफ़ी सामंजस्य में है. लोग नेचर में रहना पसंद करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट भी करते हैं, और यहाँ की सांस्कृतिक विरासत वो भी नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ है. तो हमने ये पाया कि यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो आर्ट फॉर्म है, ट्रेडिशनल फॉर्म है, उसको हम शोकेस करें. तो इस पर हमने अपने लोगों से बात किया कि क्या हम लोग ग्रीन पोलिंग स्टेशन पॉसिबल है. तो हमारे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने चैलेंज लिया और उन्होंने सक्सेसफुली 11 ग्रीन पोलिंग स्टेशन बनाए. वैसे पोलिंग स्टेशंस का आनंद लीजिए, और हम चाहेंगे कि इस तरह के जो अपने जीवन शैली जो कि अभी काफ़ी मॉडर्न होती जा रही है, तो उसमें हम लोग नेचर के साथ रहें और नेचुरल सामग्रियाँ उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें. देखिए, बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को पहले मैं सेक्रेटरी इन्वायरमेंट था, तो मैं उनके काम को देखता रहा हूँ. हमारे कारीगर जितने आर्टिजन्स हैं, तो हमने पाया कि कैपेसिटी है और यहाँ के लोग डिलीवर कर सकते हैं, हमारे आर्टिजन्स, और यूनिक डिज़ाइन बना सकते हैं. तो वो हमने एक चैलेंज दिया और चैलेंज काफ़ी, मैं बोलूँगा, सक्सेसफुल रहा है. तो हमारी पूरी कोशिश है कि गोवा में जितने पोलिंग स्टेशन सारे सजे रहें. अपने अपने BLO, जो हमारे BLOs हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे से सजाया है सारे पोलिंग स्टेशंस को, और एक पूरा एक उत्सव का माहौल है. जैसा आप शादियों में होता है, कोई त्यौहार होता है, तो उस तरह का माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं. और देखिए, वोटिंग जो है सो लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार होता है, और उसको हम त्यौहार के रूप में, और गोवा एक सेलिब्रेशन वाला जगह है. 70 कुंभारखंडचो पोलिंग बूथ पुराय इको फ्रेंडली. चुट्टांचें घर, मल्लांचे डस्टबीन, भिल्लमाडाच्या फळांचो तोरण, लाप्यांव आणि मतदार राजाच्या येवकाराक रांगोळ्यो. पार्ट नंबर 44 GPS कुंभारखंड हो बूथ आमकां जेन्ना कळ्ळें, सिलेक्ट केलो की ब्युटिफिकेशन आसा इको फ्रेंडली बूथ म्हणून, सगळ्यांनी आमची बारीकशी मिटींग घेतली आनी आमी तयारी केली की कसो तरी करपाचो. आनी आमी एक चुट्टाचें अशें घर केलें. त्या घरान दाखयलें कितें कितें सजावट करपाची. नॉर्मली माडयेची चुट्टां आमी भायरूच उडयता, सो आमी त्यो माडयेची चुट्टां यूज करून आमी घर केलें. परत ताका कंदील लायले. परत आमी मतदार राजा जे 14 तारखेक येतले तेंचें स्वागत करपाक आमी बारीकशें घर केल्लेलें आसा. कचरा कुंडी केलेली आसा. मोस्टली आमी घरान प्लास्टीक यूज करता, सो इको फ्रेंडली म्हटल्यार आमी तें मल्लाचें केल्लेलें आसा. परत जे आमचे भिल्ल्या माडाची चुट्टां यूज करून आमी तेंचे फ्रुट्स मेळटात, तोरण, ते आमी लायलेले आसा. प्लस रांगोळी केल्लेली आसा. रांगोळीन आमी एक जाणटलो दाखयला, प्लस कपल्स दाखयल्या कशे जे कोरोनाचे प्रोटोकॉल्स यूज करून कशे भायर सरता, आनी घरान रावन आसतना ते 14 तारखेक कशे इलेक्शनाक येता, वोटिंगाक येता, हे दाखोवपाचो आमी प्रयत्न केल्लो आसा. वेचणुकेक राजकी पक्षांचे नाना तरेचे रंग. तातूंत आतां मतदान केंद्रांय रंगरंग्याळीं. कांय कडेन पिंक बुथय उबे जाल्यात. बदलते परिस्थितींत मतदारांच्यो आवडीनिवडी, गरजो आनी प्रवाह पळोवन वेचणूक आयोगानूय कल्पकथा दाखोवंक सुरू केल्या. हे ना ते तरेन चडांत चड मतदार राजाक कसो तरी पोलिंग बुथा मेरेन हाडपाची तयारी. मतदाराचेर कितलो प्रभाव पडटा, तो कितलो भायर सरता, तें सोमार सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.